तूं जोरूय दोनिया आमकां भुरग्यांक वाडटाकूय तुज्या राज्यांत करून पावूय. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या आयचे मिसाचे भेटेन. ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या जण एकल्याच्या गरोब्याची मागणी देवाक उबारुया. आयची मिसाची मांडावळ आमची तरणाटीं करतात. जेन्ना तांची नवी कमिटी घडोवन हाडलेली आसा तेन्ना ह्या तरणाट्यांनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक तांकांय कृपा दी म्हूण मागुया. तशेंच आयज तावन आमी आमचे फिरगोचेन सान बार्तोलोमेवाचे परबेची तयारी त्रिदूम सुरू करता. आयज पयलो दीस खेरीत भाशेन मागुया ह्या भाग्यवंताचे मजतीन आमी आमच्या जिवितान जेजूचे खरें गोवाय जावंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आमची सगळी हेर उरलेली मागणी आमी देवा मुखार इल्लोसो वेळ ओगीच रावन दवरुया. एबिगेल कार्दोजो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो समाज स्पर्धेन खूब बुडलेलो दिसून येता. ह्या पासत दुसऱ्या वन पयले पावूंक आनी दुसऱ्या वन वयर रावूंक थोडे पावटी दुसरो वयर सरता जाल्यार ताका सकला ओडूंक आनी दुसरो फाटीं उरता तेन्ना ताका थंयच सोडून वचूंक असली वागणूक आनी चाल आमी आपणावंक फाटीं सरोना. तर आयचो विशय आतां निमाणी आसात ती पयली जातली. हे स्पर्धेन बुडलेल्या समाजाक तशेंच निती आनी शांती खातीर भेटयलेल्या आयताराक एक खूब म्हत्वाचो संदेश दिता. तर ह्या आयच्या विशयांत गुंतलेलो आसा त्या संदेशाक आमची काळजां उक्ती दवरून आनी स्पर्धे बराबर जें वायट येता तें पयस करूंक देवाचो उजवाड आमकां मागुया. तशेंच हालींच पाप साहेब फ्रांसिस्कान कार्दिनाल कसो आमच्या धर्म प्रांताच्या गवड्याक भोवमानेस्त फिलीप नेरी फेर्रां हांकां नेमला. ही खास समारंभणी रोमा शारांत थोड्याच दिसांनी 27 ऑगस्टाचे जातली. तर आनंदाचे उल्हासांनी भरून आमच्या गवण्या पासत खतखत्यान हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आतां निमाणी आसात ती पयलीं जातली. भाव भयणीनो, आयज आमी जण एकलो खंय आसा तें आमी पळोवया. आनी आमी खंयय आसूं जरी तर आमकां देवाचेर विस्वास आसा आनी जेजूच्या उतरांनी आमी चलूंक तयार आसा जाल्यार पयलीं येवपाची आमकां शक्यताय आसा. देवाक आर्गां दिवया. पूण जायते पावटी आमी पयलीं जावपाक वो स्पर्धेन पडोन, स्पर्धा म्हणल्यार कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड जो आसा तातूंत आमीच पयलीं जावपाक सोदून दुसऱ्यांक आमी जायते पावटी दुखयल्यान, दुसऱ्यांक खाला उडयल्यान. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू, म्हज्या जिवितान स्पर्धेक लागून हांव आपल्या पोनान बुडोवन दुसऱ्यांक आदार करूंक ना. बोगोस म्हाका. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू स्पर्धेंत हांवें पयलो जागो घेतला तेन्ना गोरवान बरोवन दुसऱ्यांक किकोत केल्यात. बोगोस म्हाका. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू दुसरीं वयर चोडटात तें पळोवन हांवें कुर्नाटकायेन बोल्ला आनी तांकां सोकला उडोवपाचे प्रयत्न केल्यात. बोगोस म्हाका. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर.
सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. उत्सुकी निशांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सुरपदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. जेजू क्रिस्ता याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तूं संसाराचे पाप काडटा. शिका दूत बापाच्या उजव्या कोस्ताय जे मागणे ऐकून घे, कित्याक पवित्र संगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आयज निती आनी शांती खातीर भेटयल्लो आयतार. खेरीत भाशेन सगळे जाण जे कोण निती आनी शांती पासत वावुरतात तांचे पासत मागुया. जे कोण ओनीत भोगतात आनी जांची शांती पिड्ड्यार जाल्ली आसा तांकां हे मिसाचे भेटेन ह्या आल्ताराचेर आयज आमी उबारुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक भलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओथीर संवसारान सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमचीं काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, सगल्यो भासो उलयतल्या राष्ट्रांक हांव एकठांवूंक वेता. ती म्हजी मोहिमा पळोवंक येतली. हांव तांकां एक खुणा दितलो आनी तांचे मोदें जिवी उरल्यांत तांतल्या थोड्यांक तार्शीस, पूत, लूड, मोजेक, रॉक्स, तुबाल आनी जोआ ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजी खबर केन्नाच आयकूंक ना आनी म्हजें वैभव पळोवंक ना त्या पयशिल्ल्या जुनव्यांनी धाडटलो. ती म्हजी मोहिमा राष्ट्रांक परगट करतली. जशें इस्रायलाची पोरसां नितळ आयदनांनी घालून आपलीं दानां सर्वेस्पराच्या मंदिरान हाडटा तशें ती म्हणटा सर्वेस्पर. सगळ्या राष्ट्रांतलीं सगळ्या तुमच्या भावा भयणींक घोड्यांचेर, रथांनी, माचिलांनी, गाडवांचेर, कचरांचेर आनी उंटाचेर बसून जेरुसल्यांत आसलेल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटली. तांतल्या कांय जाणांक हांव यादनीक आनी लेवीत करतलो म्हणटा सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात, सर्व पोरजांनो यावेक नानवाडात. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोळ मोगाची ताची थीर खुशी
दयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी जबाब सगल्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात. हेब्रावांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां आपली भुरगीं म्हणून देव तुमचे कडेन धीर दिवपाची उतरां उलयलो ती तुमी विसरल्यांत. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुज्यो चुकी काडटा तेन्ना तूं ताका चीत दी आनी तो तुका झुपाटी दिता तेन्ना तूं जीव सोडिनाकाय. कित्याक सर्वेस्पर मोग करता ताका कास्त लायता आनी आपलो पूत कसो लेखता ताका नीट करता. तुमी नीट जावचे खातीर सोंसतात. देव तुमकां आपली भुरगीं कशीं वागयता. बापायचो मार कांय नासलोलो कोणूय तरी पूत आसत. कास्त पडटा त्या वेळार ती कुशालकायेची न्हय पूण दुखीची वस्त दिसता. पूण त्या उपरांत असले कास्ती वरवीं बूत शिकलोली मनशां शांतीची आनी बऱ्या जिविताची फळां भोगूंक पावतात. तर तुमचे काला लांबतले हात वयर उबारात आनी तुमची ओसोक्त जाल्लीं दोंपरां गोट करात आनी तुमच्या पांयांची चाटां नीट रस्त्यार पडूं दी. अशें कुंटा तो दोंको कातरून उडोवंक पडचें ना पूण आदलें बोल ताका मेळटलें. देवाचें उतर हें उद्गार. सोमी म्हणटा, वाट सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दर एका नोंगरांत आनी गांवांत वचून जेजू शिकोवन दीत जेरुसलेमाची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण जोडटलीं तीं थोडींच न्हय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, ओशीर दारवाट्यांतल्यान भितर सरूंक नेटान प्रयत्न करात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या दुनयान भितर वचून दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावून दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दुनिया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयचीं ती हांव नोकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या म्हऱ्यान आमी जेवल्याव आनी पियेल्याव आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकोवन दिल्याय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयचीं ती हांव नोकळो. खोट्या मनशांनो, सगलीं तुमी म्हजे सरशिल्लीं पयस सरात. अब्राम, इजाक, जाकोब आनी सोमेस्त प्रवादी देवाच्या राज्यान आसलोले आनी तुमकां भायर उडयलोलीं पळोवन तुमी रुदन करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. उदेंती, अस्तोमते, उत्तरी आनी दक्षिणेंतावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने आतां निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी पयलीं आसात ती निमाणी जातली आयच्या दिसाचो विशय. आनी ह्या विशयाचेर भाव भयणीनो जायत्यो घडण्यो आमच्या दोळ्या मुखार हाडपाक जातात. तातूंतली एक 1976 वर्सा घडलेली वॉशिंग्टन USA हांगासर स्पेशल ऑलिंपिक्स घडून हाडलेली आनी त्या ऑलिंपिक्सान रनिंग रेस आसलेली. ही स्पेशल भुरगीं जीं आसात 9 जाणां ती रेस धांवपाक 1976 वर्साक तांणी सुरू केलें. आनी सुरू करून धांवता धांवता एक भुरगो थंयसर फाटल्यान आदळून पडलो आनी जो कोण पडलेलो तो रडपाक लागलो. तो रडपाक लागलो तेन्ना ताचे मुखार आनीक 2 जाण भुरगीं धांवतालीं मुखार पावलोलीं. ताच्या मुखार आनीकूय आसलीं. हीं भुरगीं घोडये धांवून ताचे मुखार आसात तांकां सायड मारून पयलीं येवपाक जातालीं. आमी सगळीं जीं कोण धांवता रेसीक आमकां पयलीं येवपाक जाय. पूण हीं 2 जाण भुरगीं फाटीं आयलीं. हो पडलेलो आनी रडटालो ताका उबारलो. एकलो ताच्या दाव्याक एकलो ताच्या उजव्याक आनी तिगूय जाण धांवलीं. फिनीश लायन आसा थंयसर पासून पावलीं. पयलीं येवंक ना, फर्स्ट येवंक ना ती. तांकां गोल्ड मॅडलूय मेळूंक ना, सिल्वरूय मेळूंक ना, ब्रॉन्झूय मेळूंक ना. गोल्ड मॅडल, सिल्वर मॅडल आनी ब्रॉन्झ मॅडल 1976 मेळ्ळोली तांची आयज कोण खबर करिना. पूण हीं भुरगीं 3 जाण जीं फिनीश लायनीचेर निमणीं पावलीं आनी बाराबर पावलीं. आख्खो स्टेडियम जितलोय लोक आसलो सगलो उबो रावलो आनी उबो रावन तांणी ताका व्हडल्यान ताळयो मारल्यो. आख्ख्या स्टेडियमाचेर ताळयांचो घोडघोड जालो. कित्याक 3 जाण, एकलो पडलेलो आनी दुसरी 2 जाण ताका घेवन ही फिनीश लायनीक पासून पावलोलीं. तांकां सगल्यांनी ताळयो मारल्यो. आज पासून ह्या 3 जाण भुरग्यांचो संवसार उगडास कोत्ता. गोल्ड मॅडल मेळ्ळोली फर्स्ट, सेकेंड येयल्लो सिल्वर, थर्ड ब्रॉन्झ. तांचो चड कोण उगडास करिना. आतां निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं आसात ती निमाणी जातली. काय बरें दिसती पडटा आमकां ही घडणेन. भाव भयणीनो, आयज निती आनी शांती खातीर भेटयल्लो आयतार आमी पाळटा. आनी ह्या निती आनी शांती खातीर भेटयल्ल्या आयताराक पयले येवपाक सोदतात ते आमकां जायते दिसती पडटात आनी पयले येवन फाटीं पडटात तसलेय जायते दिसती पडटात. आमच्या समाजान वेगवेगळ्या मोडांचेर, कसलेय मोडांचेर आमी पळोवं, कॉम्पिटिशन म्हणटा तें आयज चड जाल्लें आसा. आनी तें कॉम्पिटिशन म्हणटा तें स्पर्धा म्हणटा ती आसपाक जाय. हें कॉम्पिटिशन जरी तर ना जाल्यार आमचो इम्प्रूवमेंट म्हणटा तो जायना, आमची सुदारणी जायना. फकत कॉम्पिटिशन आसा जाल्यार आमी मातशें इल्लोसो पेस घेवन त्या इव्हेंटा पासत कितेंय तरी करता. तर भाव भयणीनो, अशें करता आसतना जायते फावटी जांच्या हातान पदवी आसा, जांच्या हातान इन्फ्लुएन्स आसा, जांच्या हातान घोडे दुडू आसात, तसल्यांनी हे कॉम्पिटिशनान आपूण वयर रावपाक जाय ते कायदे बदललेले आमकां दिसती पडटात, एमेंडमेंट केल्ले दिसती पडटात, वो आपणाक जाय ते भाशेन कायदे केलेले दिसती पडटात. तर आयज ज्या समाजान आमी आसा त्या समाजान भोव करून आमच्या भारतान आमकां असल्यो जायत्यो वस्तू दिसती पडटात. आमच्या धर्मा विशीं दिसती पडटात, आमच्या संस्कृताये विशीं दिसती पडटात, आमची आर्थीक परिस्थिती आसा ताचे विशीं दिसती पडटात. फर्स्ट येवपाक सोदतात ते जायते जाण आसात आनी तांतले थोडे फर्स्टूच आसात. तांकां हालोवपाक कोणाच्यान जायना आनी अशें आमी म्हणटावूय बीन. आनीक 10 वर्सां कोणाच्यान तांकां हालोवपाक जावचें ना, फकत देवाच्यान जातलें आनी कोणाच्यान जावचें ना अशें आमी म्हणटा. भाव भयणीनो, आयज आमी देवाच्या उतराचेर जरी तर नियाळ केलो, हाचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो निमाणो भाग. सुरू करता आसतना इजायास प्रवाद्यान केरीत भाशेन उगडास केल्लो तोच सोंपयता आसतनाय आमकां उगडास करता. आमचो देव जो आसा तो सगल्यांचो देव. आयज देवाचेर पासून एके भाशेन आमी मोनोपली केल्ली दिसती पडटा.
जेजू क्रिस्त कोणाचो देव? जेजू क्रिस्त कोणाचो देव? खंयच्या धर्माचो? खंयच्या धर्माचो? आमचो क्रिस्तांवांचो. तेका आनी कोणें व्हरपाक जाता? दुसऱ्या धर्मांनी हिंदू आसात, मुस्लीम आसात, जैन, सीख आनी जायते धर्म आसात. तांणी आमच्या जेजूक आपणाचो म्हूण व्हरपाक जाता? व्हरपाक दितली तुमी? आसूं व्हरो न्हू. आयज धर्माक लागून कितले झगडी केस्तांवां जातात त्यो आमी पळयल्यात. आमचो सोडवंडार कसो आयलोलो जेजू, तो जे कोण क्रिस्तांव आसा तांकां साल्वार करपाक येवंक ना. जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना पातक्यांक, पातकी मनशांक आनी पातकी मनशां कुडाक सोडवण दिवंक आयलो. देवान धाडलोलो. जे कोण मानून घेतात ते क्रिस्तांव जाल्यात. उरफाटे न्हू, क्रिस्तांव जाल्यात तांचो जेजू. आनी तो जेजू आनी कोणेंच व्हरोंक जायना, ताची आनी कोणेंच पाटलाव करूंक जायना, पुजा करूंक जायना. हें आमच्यान क्रिस्तांवांच्यान म्हणूंक जायना. जाल्यार आयचें वाचप भाव भयणीनो आमकां पयलें वाचप आसा तें हे निर्वाशी जे बाबिलोनींत आसले सुमार 47 वर्सां 47 years, ते आतां परतून येवपाचे आसले. असल्या वेळार हो संदेश इसायास प्रवादी दिता. जुदेव लोक जो आसलो तो समजतालो की यावे देव फकत आमचो आनी दुसऱ्यांक कोणाक ना. दुसरे आसात ते अनबावार्थी, पेगन्स, हीं उतरां म्हणटच हें डिस्क्रिमिनेशन म्हणटा तें आसलें. आनी जुदेव आसात ते सदांच गर्वान भोंवताले की यावे देव इस्रायलाचो आमचो देव, तो आनी कोणाचो न्हू. जाल्यार जेन्ना निर्वासान तांकां वेले तांच्या पातकांक एके भाशेन खास्त लावन, देवान तांकां खास्त दिली तांच्या पातकांक आनी तांकां निर्वाशी केले, एक्झायलान वयले. 47 years म्हणल्यार आमच्यान चिंतपाक जाता थंयसर कितें कितें जालां आसतलें. सगलो वेळ तांकां फकत मार पडूंक ना, वो सगलो वेळ फकत तांकां त्रास कोश्ट पडूंक ना. ते वाडल्यात थंयसर. थंयसर जायते जाण काजारूय जाल्यात. थंयसर जायते जाणांच्यो फामिलीय वाडल्यात. जशें आतां आमी पळोवंक जाता आमचीं जायतीं जाण भाव भयणां पुर्तुगेज पासपोर्ट करून भायर गेल्लीं आसात. थोडीं थंयच सेटल जालीं, थोडीं थंयच काजारूय जालीं. आयज तांच्यो फामिली कोण गोंयकार आसा जाल्यार कोण इंग्लंडाचोय बीन आसा. जेन्ना परतून आपल्या गांव घरा येतलीं तेन्ना आमच्यान कोणेंय म्हणूंक जाता समज कोणाची एक युकेची पतीन आसा, UK वायफ, जाल्यार जो गोंयकार UK आसलेल्या चेडवा लागीं लग्न जाला, ते UK तावन आयला त्या चेडवाक आमच्यान म्हणूंक जाता तूं आमचें न्हू, तुका गोंयां कांयच ना म्हणपाक जाता ना. लग्न जावन घोराबो घडलो आनी घोराबो घडून तें आमचें जालें अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. जाल्यार हेच भाशेन हे जे निर्वासान गेल्ले जुदेव ते दुसऱ्या लागीं लग्न जाले आनी लग्न जाले तेन्ना घडये तांचे मदीं असलो दुबाव पडलेलो. आतां यावे देव कोणाचो, वो आमचो देव खंयचो? ही बायल जी आसा पेगन, अनबावार्थी, तांचो आनी खंयचो देव आसा? तो देव आमचो काय यावे देव आमचो? वो आमचो यावे देव तांचो जावपाक जाता? प्रश्न पडलेले. आनी असले वेळार हो आयचो संदेश की यावे देव आसा तो सगल्यांचो आनी जीं कोण यावे देवाक मानून घेतात तीं ह्या देवाक दुसऱ्यांक दिवपाक वयतात. थोड्या जुव्यांचीं आमी नांवां आयकल्यांत. ही नांवां घडये आमी केन्ना आयकूंक ना. हे देश, वेगवेगळे देश जे आसात तांकां ह्या सगल्या जुंयांनी आनी ह्या सगल्या देशांनी जांकां यावे देवाची खबर ना, म्हणजे जंय जुदेव लोक ना, थंयसर हे वेतले आनी खबर परगट करतले. कित्याक सगल्यांचो देव हो, तो फकत एक कम्युनिटीचो, फकत जुदेवांचो, फकत क्रिस्तांवांचो, फकत हिंदुवांचो, फकत मुस्लिमांचो असलो देव न्हू. देव फकत एक आनी तो सगल्यांचो. आनी ह्याच पासत आपल्या पुताक ताणें आमचे पासत पाठयलो. भाव भयणीनो, होच प्रश्न जेजूकूय विचारलेलो. हाच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजूक विचारलेलें, जी साल्वार जातली ती थोडींच न्हय, म्हणल्यार दुसऱ्या उतरांनी फकत जुदेव लोक जो आसा, यावे देवाचो लोक जो आसा तोच साल्वार जातलो न्हय. आनी जेजूनय जायते फावटी तांकां म्हणलां, हांव आयलां
तो इस्रायलाच्या सांडलेल्या शेडयां पासत आयला. घडये हें चिंतून हे धर्मशास्त्री आनी जुदेव आसात ते जेजूक विचारतात, फकत थोडीं जाणां साल्वार जातलीं न्हू, म्हणजे आमीच. जाल्यार जेजून तांकां जबाब दिला की ना, फकत आमीच न्हू, आनी फकत तुमचो देव न्हू, ही तुमची मोनोपोली न्हू. जाल्यार पयस पयस जावन सगळीं येतलीं आनी ह्या देवाक मानून घेतलीं आनी देवाच्या शरणा येतलीं. जेजू आमची सोडवण करूंक येयला म्हणून मानून घेतलीं आनी तांकां सगल्यांक ही सोडवण फावो जातली. भाव भयणीनो, आयज निती शांती खातीर आमी उलयता तेन्ना, ओ निती शांती खातीर मागता तेन्ना, आयज आमची नीत खंय आसा, आयज आमची शांती खंय आसा, आयज आमचो समाज खंय आसा. आयज समाजान पळय दंगे म्हणटात ते जायते जातात आनी चडशे देवाक लागून. म्हणटच देव आमचे मदें झगडीं घालता. मनीस जे म्हणटात म्हजो देव हो, म्हजो देव हो, म्हजो देव हो, सगळे आपणाचो देव, देवाकूच एके भाशेन आमी देवाचे कुडके करून उडयल्ले आसात. आनी देखून हे दंगे म्हणटात ते जातात, रायट्स, आनी तातूंतल्यान जायतें वायट येता. तातूंतल्यान जरी तर बरें येतलें जाल्यार जें कितें सारकें करपाक जाय, म्हणजे करेक्शन करपाक जाय, तें करूंक आमी तयार आसूंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ली चीट काय बरे भाशेन सांगता. आदली एक म्हणणी आसा, आमच्या तेंपार जायती उजार जाताली, आतां ती उजार जायना. तुमी जाणात जाल्यार ती कंप्लीट करात. स्पेर द रॉड, कंप्लीट. स्पेर द रॉड, स्पॉयल द चायल्ड. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां खेरीत भाशेन दिसती पडटा, स्पेर द रॉड, स्पॉयल द चायल्ड. म्हणटूच हेब्रेवांक चीट बरोवन सगल्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, वाडलेल्यांक जीं कोण चूक करतात तांकां हो काय बरो संदेश. जरी तर तुका करेक्शन म्हणलेलें केलें, जरी तर तुका इल्लीशी खास्त पडली जाल्यार तें वायट तरेन पडनाका, नॅगेटिवली पडनाका. आमचे मदें कोण आसतलो जाणें आपल्या आवयचे वा बापायचे धेंगशे घेवंक ना, वो कितले फावटी आमच्या आवयन बापायन आमचेर एक थापट मारूंक ना, एक बडी मारूंक ना. वो कितलीं जाण आवय बापूय आसतलीं जीं आयज म्हणटलीं, आय हॅव नेवर टच्ड माय चायल्ड, हांवें केन्ना म्हज्या भुरग्याक एक धेंगसो घालूंक ना, एक बोट लावंक ना. थोडीं जाणां आसात इस्कॉलांनी वचोन ती झगडीं करतात मागीर टिचरी लागीं हींच उतरां म्हणून, आय हॅव नेवर इवन टच्ड माय चायल्ड अँड हाव डेर यू यूज अ रुलर. झगडीं केस्तांवां, कित्याक करेक्शन केलां तें मानून घेवंक ना. वो करेक्शन करता आसतना जी तोरा वापरल्या, मेथड वापरला तो मानून घेवंक ना. झगडीं केस्तांवां ह्या पासत. पूण आयज आमचे मदीं जायतीं जाणां आसतलीं, भोव करून वाडलेलीं आसात तीं, जी आमच्या आवय बापायचो वो आमच्या टिचरींचो उगडास करतात. अशें अशें जालोलें, म्हजेर एक बडी पडलोली, त्या दिसाक हांव हें वायट करपाचें सोडलें. कालच्या दिसाक आमचे कॉलेजीन एक सेशन आसलें आनीक जो रिसोर्स पर्सन आसलो ताणें आमचे लागीं उलोवन म्हणलें, बसीन प्रवास करता आसतना पिवन जाल्या उपरांत हांव ऑटोमॅटिकली कप जें आसा तें भायर उडोवपाक वयतालो. 4 जाण चेडवांनी म्हजेर घुरी घातली, 4य जाण जर्मन्स, फॉरेनर्स बसीन आसलीं, प्रवास करतालीं. ताणें म्हज्या हाताक धरलो आनी म्हणलें, डोंट थ्रो इट. आनी आपल्या हातांतलें म्हणटा तो कप काडून घेतलें आनी आपल्या बॅगान घातलें. 4 जाण जर्मन्स जीं ट्रॅवल करतालीं तांचे बरोबर ताच्या हातांतलें कप काडून आपल्या बॅगान घातलें आनी ओग्गी बरी बसली. तो म्हणटा, म्हाका इतली लॉस जाली, आय वॉज सो एम्बेरस्ड. त्या दिसाक तावन हांवें आयज पासून एक वस्त भायर उडोवंक ना. जावं तो चॉकलेट पेपर, वो कप, वो प्लास्टीक बॉटल, एक वस्त भायर उडोवंक ना. ही वॉज करेक्टेड बाय 4 जर्मन्स. भाव भयणीनो, हेंच आयज आमकां हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन सांगता. ह्या मनशाच्यान म्हणपाक जातालें, तुमी कोण, तुमी भायलीं गरे कातीचीं. भारतान येवन आमकां सांगता शापदां, आमचें अशेंच चलता, पी भायर उडय, खा केळ्याची साल भायर उडय, हेंच चलता आमच्या भारतान. तुमी कोण म्हाका सांगपाक. झगडीं करूंक जाताली, पूण मानून घेतलें करेक्शन.
आनी त्या दिसाक तावन परतून केन्नाच करूंक ना. हेंच आयज आमकां हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन सांगता. जायतीं जाणां आमी म्हणटलीं म्हज्या पांयन म्हाका थापट मारलेलें, मायन चिमटो काडलेलो, म्हज्या टिचरीन म्हजेर एक बडी मारलेली, त्या पासत आयज हांव बरो आसा. डिसिप्लीन, सेल्फ कंट्रोल. बाबा भयणीनो, आयज आमचें जिवीत असलें जाल्लें आसा. फ्रिडम हाच्या नांवान कितें जाय तें करपाक जाता आमच्यान. देखून आयज सेल्फ कंट्रोल म्हणटा तो ना. सगळे तरेच्या वायटान आमी घुस्पल्लीं आसा. बॅड हॅबिट्स, मागीर एडिक्शन्स, बेश्टी अशींच येतात आनी अशींच वेतात. कित्याक ह्यो थोड्यो अश्यो बऱ्यो वस्तू ज्यो आसल्यो त्यो आमी काडून उडयल्ल्यो आसा. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक करेक्ट म्हणटा तें करपाक सोदिना, भियेतात. ताका तापयलो, कितें म्हणलें जाल्यार तेणें सुसायड केल्यार, घर सोडून गेल्यार, एकलोच आपुरबायेचो पूत, एकलीच आपुरबायेची धूव, जाल्यार हेब्रेवांक बरयल्ली चीट आमकां उगडास करता. जो कोण मानून घेता तो शांतीचो मनीस जाता. जो कोण आपली चूक मानून घेता, जी वडिलां आमकां आमची चूक दाखयतात वो दुसरीं आमकां आपली चूक दाखयतात, ती आमी मानून घेता, तेन्ना आमी शांतीची मनशां जाता. तर आयज आमच्या समाजान भाव भयणीनो आमकां शांती जाय जाल्यार हो बदल आमकां जाय. आयज एक एकलो आपूण पयलो जावपाक सोदता हें सोडून दिवपाक जाय. आयज धर्मभेद आमचे मदें चल्लेलो आसा जायतो. आयज उगडास केल्यार आमी बरो निती शांती खातीर भेटयल्ले आयताराक. आमच्या भारतान भोव करून ही शांती पिड्यार जाल्या आमच्या रिलिजनाक लागून. एंटी कन्वर्शन बील म्हूण काडलेलें आसा. एंटी कन्वर्शन बील सद्याक आमच्या भारतान सुमार 9 राज्यांनी 9 स्टेट्स तो लागू जाल्लो आसा. पूण आमचे भारताचें संविधान जें आसा, भारताची घटना जी आसा, आर्टिकल 25 जें आसा, तातूंत आमकां हो कायदो पयलोच दिता. आनीक एक एंटी कन्वर्शन बील म्हूण काडपाची गरज नासली. पूण काडलां कित्याक? ताचो हेतू कितें हें आमी सगळ्या भारताच्या मनशांनी समजून घेवपाक आयज गरज आसा. कितें ताचो हेतू? कित्याक हो कायदो आहा आमच्या संविधानान. फोर्सफूल कन्वर्शन करपाक जायना, वो भुलोवन कोणाचें कन्वर्शन करपाक जायना. जरूय आमच्यान खंयचोय भावार्थ जिवंक जाता, आमच्यान आमचो भावार्थ प्रचार करपाक जाता, आमच्यान दुसऱ्यांक कन्वर्ट करपाक जाता, आमच्यान एक धर्मांतावन दुसऱ्या धर्मान आमचें धर्मांतर करपाक जाता. जण एकल्याक तो रायट आसा, आमचें भारताचें संविधान आमकां दिता. पूण तातूंत भितर मुद्दम आनिकूय हाडून ताका आनीक जाय ती कुसां लायिल्लीं आसात. एंटी कन्वर्शन लॉ म्हणून. एके वाटेन आमच्या भारतान आतां काय बरीं आझादी का अमृत महोत्सव, काय बरें 75 वर्सां आमची फ्रिडमाची. जाल्यार आयज आमचो फ्रिडम म्हणलेलो खंय आसा? आमकां हे पावटीक जाल्यार काय बरें, हर घर तिरंगा बीन सगळें सांगलें. आमी जायते जाणांनी बरे भाशेन तो मनयलो. आमच्या घरांचेर झेंडो लायलो, आमच्या मोटरांचेर झेंडो लायलो. आनी त्याच दिसाक आमचो सरकार बिल्कीस बानो केस म्हणटा ती आमी आयकल्या आसतली. जे कोणें वायट केल्लें, जे कोणें क्रीम आदारलेली, त्या 11 जाणांक सोडून दिले. बिल्कीस बानो म्हणटा ताच्या घोराब्याच्या 14 वांगड्यांक, तांच्या घोराब्याच्या 14 वांगड्यांचो खून केल्लो आनी ह्या 11 जाणांनी ताचेर बलात्कार केल्लो. बणकणीन घातलेले तांकां लायफ इम्प्रिजनमेंट. आनी आतां 75 इयर्स जाता तेन्ना अकस्मात आमचो सरकार म्हणटा ना, ते बामण आसले देखून तांचें जिवीत बरें, रिलीज. BJPचो MLA म्हणटा ते बामण जाल्यार तांणी रेप करपाक जाता. आयज ह्या दोशेर आमचो देश पावयल्लो आसा. जाल्यार असल्या कारणान आमची शांती खंय येतली? शांती पिड्ड्यार केल्ले जे भितर आसलेले तांकां आतां सोडले आनी भायर सोडटा आसतना तांची नामना केली. काय बरें दिसतात. कोण तांकां लाडू खावयता, कोण तांच्या पांयांचो आशिर्वाद घेता. व्हडले देव भायर सरल्याशें दिसता. आयज आमचो देश असल्या जाग्याचेर पावलेलो आसा. दुसरे वाटेन नीत शांती येतली जाल्यार स्वत गरजेचें. पूण आमचो सरकार फटीर सांगत वेता. आतां ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत जालां, सर्टिफिकेट मेळ्ळें आमकां. फर्स्ट पयले आयल्यात गोंयकार. हर घर नल, हर घर जल फर्स्ट येयल्यात. काय बरी सर्टिफिकेट, गर्वान भरपाचें आमी. निती आयोग सांगता काय बरें, आमचो प्रधानमंत्री सांगता, आमचो मुखेलमंत्री सांगता, जाल्यार आमी गर्वान भरपाक जाय आसले. पूण आतां ह्या दिसांनी सगळे एक व्हिडियो भायर सरत आसा.
आमच्या घरान नळ आसा उदक ना, आमकां कनेक्शन दिल्लें ताका उदक कट केलां, मिटर घातलेलो तो काडून व्हेलो, तरी आसतना सर्टिफिकेट फर्स्ट येयल्या आमी, आमकां पयले जावपाक जाय आनी 40 सांगून पयले जावपाक जाय जाल्यार न्हीद खंयच्यान येतली, शांती खंयच्यान येतली. तर भाव भयणीनो, असल्यो जायत्यो वस्तू आमी पळोवपाक जातात ज्यो आमची न्हीद पिड्ड्यार कोत्ता, आमची शांती पिड्ड्यार कोत्ता. आनी हें जरी तर सगळें जाग्यार पडटलें जाल्यार दुसरें वाचप आयज भोव गरजेचें. आमच्यो चुकी जरी तर कोण दाखयता जाल्यार त्यो पळोवन मानून घेवन त्यो जाग्यार घालपाक. आनी हे भाशेन कोण करता तींच स्वर्गाराज्यान भितर सरतलीं म्हण जेजून सांगलां. ज्यो आपल्यो चुकी मानून घेवप म्हणल्यार अशीर दारवट्यांतल्यान सान वचप. तो आमचो रिसोर्स पर्सन म्हणटालो ते भाशेन आय फील एम्बेरस्ड. धाकट्या दारांतल्यान भितर वचपाक पडलें ताका, येदो असो जावपाक पडलो, येदो व्हडलो रिसोर्स पर्सन, पूण एम्बरेस जालो जाल्यार नॅरो गेट म्हणटा तातूंत वचपाक पडलें, धाकटी वाट. तर आयज जरी तर आमी धाकटे वाटेन चलपाक सोदिना जाल्यार आमचे मदलो कोणूच स्वर्गार वेचना, जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां. म्हणटच भाव भयणीनो, आमच्यो चुकी कोण दाखयता तेन्ना त्यो मानून घेवपाक येदें व्हडलें काळीज आमकां आसूं. चूक मानून घेतल्या उपरांत तें सारकें करूं म्हणजे जशें सांगलेलें त्या दिसाक तावन हांवें एक पेपर आनी एक कप आनी एक साल आनी एक रॅपर पासून भायर उडोवंक ना. बदल, चेंज. तेन्नाच आमच्या काळजांत आनी आमच्या समाजांत ही शांती आनी न्हीद वस्तली. तर अशें जावपाक भाव भयणीनो, आमकांच ह्या आल्ताराचेर उबारुया. जे कोण शांती पिड्ड्यार करपाक सारके लागलेले आसात आनी आपणाच्या हातांत पदवी दवरपाक ते शांती पिड्ड्यार करीत रावतात, तसल्या पासून मागुया खेरीत भाशेन देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी देवान तांकां आपल्या ताब्यान करूंक. आनी जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां सांगलां तें सगल्याक वयतलीं. आमी म्हजो पाटलाव कर म्हण जेजून आमकां आपयल्यात तेन्ना, म्हजे फाटल्यान ये म्हणलां तेन्ना कित्याक हेंच मिसांव घेवन जेजू सगल्यांक दिवंक, देव सगल्यांक दिवंक, भोव करून जांकां कोणाक पावूंक ना आजून पासून तांकां, आनी भोव करून जे कोण जेजू घेतल्या उपरांत साणून पडलेले आसात, अनितीक लागून, फटिंगपणाक लागून, अशांतीक लागून, तसल्यांक परतून जेजू दिवपाक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सोपीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, आंकवार मरेतान चलमलो, पांचवेल्या काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, देवा बापाच्या उजव्याक बसलो, पितांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवन कोण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या गौलीक बाप भोव मानिस्त फिलीप नेरी फेराव हांकां कार्डियल कोसो पाप सायब फ्रांसिसान नेमला आनी आनीक थोड्याच दिसांनी हो दर्जो ताका फावो जातलो. ही जबाबदारी बरे तरेन ताणें पाळूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी जेजूची कृपा ताका मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी तशेंच सगळ्या नागरिकांनी धर्मीक जेवपाचो होक आनी आपणाक जाय तो धर्म विचून काडपाचो होक राखूंक सांबाळूंक आनी हे होक वाडयता ते सगळे कायदे काडून उडोवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय,
आमची काकूत कर. आमचे शेतकार भावा भयणींनी जायती मेहनत करून शेत रोयला तर तांकां फावो तो पावस पडोवंक उदक मेळोवंक आनी बरें पीक तांचे कोश्टी वावरां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. समाजांत दर एकल्याक देवाचे नदरे सारको पळोवंक आनी वेगूंक आमकां सगल्यांक उक्ते मोनान कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. स्वर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमी आतांच दवरल्या ती मागणी आनी आमी उचारूंक ना ती बीन तुजे काकलुतीन तूं आयकून घे आनी आमकां तुजें बरेंपण फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. गायन घेवया C23 पेज नंबर 38 C23. तुम्ही दिला दाखवून दिला मशीच्या वावरात म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनात आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घ्या. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सुबेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता बगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता.
पोल्यात तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जोय जोय सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावे येता सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जोय जोय ताका जोय जोय उचर्गी तुका जोय जोय उचर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परीचे वण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावारताचो गूट परगोठुया Gesù bello, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù nowyan yetolo Gesù melo Gesù জীবন ছাড়া Gesù nowyan yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा खेरीत भाशेन आमच्या बिस्प सायबा पासत मागुया जेन्ना कार्दियाल ताका करतले तेन्ना ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी आमची पवित्र सभा फुडें व्हरूंक ताका मजबूत करूंक ताचे पासत मागुया आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोये पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात आयच्या जाबाबान आमी म्हणलां आनी आमी क्रिस्ती भावार्थी जेजूचे पाटलावदार जेजू सगल्यांक दिवंक आमचें मिसांव जाल्यार आमी सगळीं एक रावूंक आनी आमच्यो चुकी जाग्यार घालून देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक कृपा मागुया बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पोवी संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगल्या वस्तूंवन हांव सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Suati,
भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा ओदीक ओदीक वाडोय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया. आयज साद्या काळाचो 21वो आयतार. आयच्या मिसाची मांडावळ आमच्या तरणाट्यांनी केल्या, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या आयताराचें दान जालें इगोर्जीन 20,770.08 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,505 रुपया. सगळे मेळून 22,283 रुपया. फुडल्या आयताराक सदांचे भाशेन 3 मिसां जातलीं. पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक संत त्रिजा ऑफ कलकत्ता समुदाय देवस्वाग्रांत. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक सांत जुजेवाज समुदाय डॉमिनोस आल्त दाबोली. तिसरे मीस दोतोनीची भुरगीं आनी उपरांत दोतोन जातली. आयताराचे मीस सोनवारा दिसाक इंग्लीश मीस सोनवाराक सांजेर 6 वाजता आनी सांताक्रूज कपेलान दाबोली सांजेर 6:30 वाजता. पवित्र संस्काराची बुजवण ह्या सुमानाक चोत्रायदोरची बुधवारा दिसाक आमची परब, त्या दिसाक पवित्र संस्काराची बुजवण जावची ना. शुक्रारा दिसाक आमी 6 वाजता पवित्र संस्काराची बुजवण करतले. हांव खेरीत भाशेन आमच्या बिस्प साहेबा पासत मागून, जो आतां कार्दियल जाता 27वेर, तर शुक्रारा दीस आमी सगल्यांनी येवन आमच्या बिस्प साहेबा पासत मागूंक ह्या बो पवित्र संस्काराचे बुजवणेन वांटो घेवचो. 26वेर शुक्रारा दिसा सांजेर 6 वाजता. 24वेर आमची परब सान बार्तोलोमेवाचें फेस्त. सान बार्तोलोमेव आमचो ओरिजिनल पात्रोण चिखले गांवचो. आनी मागीर आमची इगोर्ज जेन्ना हांगासर वयर हाडल्या तेन्ना जावन सान फ्रांसीस शावेर आमचो पात्रोण. जाल्यार ही परब आमी मनयत आयल्या, ती बरे भाशेन मनोवया. आनी त्याच दिसाक आमचें कोणसांचें फेस्त. कोणसांचेर आमी आशिर्वाद घालता. जाल्यार हे 3 दीस आयज फाल्यां परवां आमी हो त्रिदूम करता. मिसाचे भेटेन भाग घेवया आनीक सान बार्तोलोमेवाची देख आमी आमच्या जिवितान आपणावया. फेस्ता दिसाक 24वेर पयलें मीस जातलें 6:30 वाजता आनी परबेचें मीस जातलें 8 वाजता. 7:30 वाजता इगोर्जेन तावन कोणोस कातरूंक आनी शेतांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी पुरसांव करून कॉन्फ्रारी वांगडा भायर सरतल्या. तुमी ह्या पुरसांवान वांटो घेवंक तुमकां ह्या वर्साक आमंत्रण आसा. गेल्ल्या 2 वर्सांनी कोविडाक लागून आमी सगल्यांक आपोवंक नासलीं. आतां हे पावटीक तुमी सगल्यांनी वांटो घेवं येता. 7:30 वाजता आमी इगोर्जेन तावन भायर सरतल्या आनीक शेतान वचून शेतांचेर आशिर्वाद घालून शेताच्यो कोणश्यो कातरून घेवन परतून येतल्या. मागीर मिसाची भेट जातली. त्या दिसाक सांजेच्या वेळार संस्कृतीक कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. आमचे चिकाली स्पोर्ट्स क्लब नाल्लांचो खेळ करतात. कोकनट ब्रेकींग. आदीं हो कोकनट ब्रेकींग म्हणटा ते भाटकार जे आपआपलीं भाटां आसात, खंयच्या भाटांतलो नाल्ल बरो आसा तें पळोवपाक खंय हें कॉमेस केल्लें. एकामेकाचेर मारून जो फुट्टा तो मातसो वीक, जो उत्ता तो स्ट्रॉंग नाल्ल, ताका प्रेस खंय चड मेळटालो. आमी आतां करता तेन्ना घडये भाटकारांची घेम न्हू ती, पूण कितें भाशेन ही आमची संस्कृताय फुडें व्हेल्या ती आमी एके भाशेन दुसरे नदरेन पळोवंक सोदता. जाल्यार तुमी तातूंत भाग घेवचो. फकत 32 एंट्रीज आसतल्यो खंय. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. एंट्री फी 300 रुपीज आनी 3 नाल्ल हाडपाचे, 3 कोकोनट्स. जाल्यार तुमी हातूंत भाग घेवचो. सांजेर 3 वाजता तो सुरू जातलो. तशेंच आमची तरणाटीं आमचे पासत त्या दिसाक ही सांस्कृतीक कार्यक्रम घडोवन हाडटा. आमकां कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा, स्पर्धा, जाची आयज खबर केल्या. ही स्पर्धा सॅक्टर वायज जातली. आमचे 9 सॅक्टर आसात, तांचे मदें वेगवेगळ्यो गेम्स आसात. सगळे वाडे ह्यो वेगवेगळ्यो गेम्स आसात, तातूंत भाग घेतले आनी मागीर सगळ्यांहून चड पॉयंट मेळटा त्या वाड्याक चॅम्पियन वाडो म्हूण ह्या वर्साक डिक्लेअर करतली आमची तरणाटीं. ह्या पासत सोडिनाकात, जिखपाक जाय सगल्यांनी. फर्स्ट येवपाक जाय, दुसऱ्यांक सकयल उडय नासतना.
ह्या पासत सगळीं बाराबर येवया. हे थोडेशे खेळ आमचे पासत आमची तरणाटीं घडोवन हाडटात 24 तारखेर. सगळीं उमेदीन भाग घेवया तातूंत, समुदाय वायज वो सेक्टर वायज जे आमचे कॉर्डिनेटर्स आसात, यूथ कॉर्डिनेटर्स, त्याच बरोबर आमची PPC मेंबर्स आसात, तांणी हो भार घेवचो. 3 दीस उरल्या ती तयारी करपाक. रुल्स एंड रेगुलेशन्सूय ह्या गेम्सांचे तुमकां मेळटले. आदली आमची गेम मिटांनी म्हण आसली, मिटांनी. आतां भुरग्यांक कळना ती. देखून ज्या भुरग्यांक कळना तांकां आयज सांजेर आमी शिकयतले. त्या भायर जे तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांक कळटा मिटांनी गेम आसतली वर्ल्ड वायज. बरी भशेन प्रॅक्टीस करून येवचें आनी हें कप, बरें व्हडलेंशें कप हाडलां, रोलिंग ट्रॉफी, ती तुमी घेवन वयची. दुसरें इनाम तातूंत आसतलें, हावजीय आसतली. मोंत सायबिणीची नोवेनां सुरू जातात. 29 माडी हाची मांडावळ करतले आमचे इगोर्जेंची वावर करतात ती सगळीं इगोर्जेची वावराडी आसात ती तांची मांडावळ करतली. आनी त्या उपरांत 30 तारखेर तावन आमचें नवें सुरू जाता. सांजेर 5:30 वाजता तेर्स, मीस, सेरमांव आनी फुलांचें पुरसांव. आवय बापायन खेरीत भाशेन उरलो. हें फुलांचें पुरसांव आसा तें म्हणल्यार भुरग्यांचें पुरसांव. खेरीत भाशेन भुरगीं आपणाकूच एक फूल कशें सायबिणीक भेटयतात. तेच बरोबर आवय बापूय जरी तर फुलां भेटयतात जाल्यार आपल्या भुरग्यांक एक फूल कशें सायबिणीच्या पांयांशी भेटयतात. जाल्यार ही परंपरा जी आमी पाळून आयल्या ती सारक्या मनान करुया. देखून सगल्या भुरग्यांक, कोणाक सायबिणीक भेटोवपाची, थोड्या भुरग्यांक काय सगल्या भुरग्यांक? धाकटीं अशीं आहा तांकां काय व्हडलीं जाल्यार तांकांय? ती भुरगीं न्हू तुमची आवय बापायची. जाल्यार आवय बापायन सगल्या भुरग्यांक, सगल्या तरणाट्यांक ह्या नोवेनान भाग घेवंक हाडचीं. आयकोना जाल्यार करेक्ट करचें. बडी हाडची भायली. स्पेर द रॉड, स्पॉयल द चायल्ड आयज म्हणलां आमी. बडी हाडून तांकां घेवन येवची. आनी सगल्या आमच्या ह्या भुरग्यांक बरो आशिर्वाद मेळूंक आमी ही समोरमणी नोवेनाची, मोंत सायबिणीची बरे भाशेन करुया. ह्या वर्साक ही नोवेनांची मांडावळ जी आसा ती समुदायांनी वांटलेली आसा 17 आयदोरची. ह्या वर्साक आमी पयशे काडचे ना. आमचे PPCचे मेंबर तुमच्या घरांनी पयशे घेवपाक येवचे ना. नो कलेक्शन. दर दिसाक मिसाचे बेटेक कलेक्शन आसा. त्याच कलेक्शनांतले आमी जे कितें आमकां देस्पेस जाता तो तातूंतल्यान काडटले. म्हणटच तुमच्या बोर्साक बुराक घालपाक नाका, स्पेशल कलेक्शन करपाक नाका. खंयच्याच वाड्यांनी हें कलेक्शन करचें न्हू. तुमकां जरी तर दिसता उदार जावपाक जाय जाल्यार भुरग्यां पासत आमी कितेंय तरी करतले. हांव तांकां खावड हाडपाक, स्विट्स हाडपाक, तें तुमच्यान स्पॉन्सर करपाक जाता आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन. तेच बरोबर कलेक्शनाक घालता आसतना मातशें सुबेज वचको मारून घातल्यार तेंय उपकारता. समुदायाच्यो जमाती आमी आमच्या गांवांत सुरू केल्ल्यो आसात. खेरीत भाशेन शाबासकी दिता ज्या लोकांनी मुखार सरून तातूंत भाग घेतला. आजून पासून जायतीं जाणां येवपाचीं आसात. तर ह्या सुमानान समुदायाच्यो जमाती हे परेन जातल्यो. 21 तारखेर आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साकर समुदाय आप ऑर्चर्ड बे 6 वाजता स्टेफनी पेरेरा हाच्या घरान. 22 मॅरी मॅगडलेन समुदाय ग्रीन व्हॅली 6 वाजता एडमंड सांतियागो हाच्या घरान. तशेंच 22 फादर आग्नेल समुदाय आसोय 6 वाजता कॉनी डिकॉस्टा हांच्या घरान. 25 समुदाय जातली सांताक्रूज आनी मिनीन जेजूस समुदाय बाराबर करतल्यात पेंटा आनी फोंडवे वाड्यान. सांजेर 6 वाजता जेरोम मार्टिन्स हाच्या घरान. तशेंच 25 लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रेजा समुदाय जयराम नगर. सांजेर 7 वाजता आल्फ्रेड लोबो हांच्या घरान. 28 सांत तोमास समुदाय व्हडलेंबाट दाबोली. सांजेर 6 वाजता प्रिसिला मिरांदा हांच्या घरान. आनी त्याच दिसाक 28 सांत आनाची समुदाय माटवें दाबोली 7 वाजता इजाबेल आब्रांचीस हांच्या घरान. तर सगल्यांनी भाव भयणीन मुद्दम आख्खें लिस्ट वाचलां की समुदायाच्यो जमाती करपाक लोक आमचो मुखार सरलेलो आसा. सगल्यांनी मुखार येवचें. तुमकांच कुशीन दवरची न्हू. सगळीं मुखार येवया, बाराबर येवया, बरे भाशेन तातूंत भाग घेवया. आमचो भावार्थ
शेळमळो जो जाल्लो आसा तो सुडसुडीत करुया. हो करपाक सगल्यांनी सयेक घेवचो, सगल्यांनी ह्या समुदायाच्या जमातींनी वांटो घेवचो. आमची वेदी सेवकांची जमात दर सोनवारा सांजेर 5 वाजता जाता. आनीक एक पावटी उगडास करता. आमचो बिस्प साहेब फिलीप नेरी फेर्रांव कार्डिनल जावपाक ताका वेंचून काडला आनी ही समारंभणी रोमा शारांत जातली. तर कितें भाशेन ह्या आख्ख्या सुमानान आमी ताचे पासत मागुया. आमी मागलां ह्या आख्ख्या म्हयन्यान, पूण ह्या सुमानान खेरीत भाशेन लागशिल्ल्यान मागुया. मिसाचे भेटेन भाग घेवया. तशेंच शुक्रारा दीस जें पवित्र वर जातलें, आमची आख्खी गोंयची सभा करता, गोंयची पवित्र सभा सगळे फिरगोजांनी जातलें. तर त्या दिसाक आमी सांजेर 6 वाजता येवन ह्या भोव पवित्र संस्काराचे बजवणेन आमच्या बिस्प साहेबा पासत मागून वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. निमणो आशिर्वाद दिवचे पयलीं एक कळवणी. पावस पडटा, मदें बंद जाता आनी आमच्या शेतांचो वावर चालूच आसा. आमची चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आयज सांजेर आपली नोंदणी काडपाची आसा. शेतान नोंदणी वाडलेली आसा आनी तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दिल्लें आसा. तुमची शेतां ना जाल्यार पासून हो एक दीस तुमकां एक सयेक आमच्या तरणाट्यां बरोबर येवन ही नोंदणी काडपाक. तुमचे लागीं ती कोयतुलां बीन आसात जाल्यार घेवन येवची. तुमचे लागीं रेनकोट आसतलो. आयज सांजेर पावस पडटलो, रेनकोटूय घालून येवचो आनी ह्या आमच्या भुरग्यां बरोबर एक दिसा भितर आमचें आख्खें शेत निवळ करूंक तुमी आदार दितल्यात म्हण सांजेर 3 वाजता तुमची वाट पळोवन आमी रावता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार गायन घेवया. F20 पेज नंबर 95. F20. सरसोपोरिया तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोपोरिया तुमचे संगाती हांव आसा. तसोच